आयतारा वाळपय वाठारांत आरोग्य शिबीर आयोजीत केल्लें। आजकाल लोक भलायकेची जतनाय घेनात आनी दोतोरागेरूय वचपाक फाटीं सरतात। तेन्ना वेळ काडून दर एकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवची अशें पर्येचे आमदार दोतोर देवियार हांणी ह्या शिबिराक मुखेल सोयरी ह्या नात्यान उलयतना सांगलें। ह्या शिबिराक लोकांचो बरो प्रतिसाद आशिल्लो। ज्या आरोग्य मंत्र्यान आणि त्यांची पुराय टीम म्हणजे आमची DHS, GMC आणि डेंटल कॉलेज हे सगळे आमच्या दारान हाडिल्लें आसा। आमकां खबर आसा की हेल्थ म्हणटा ते कितले इम्पॉर्टंट, आरोग्य कितले इम्पॉर्टंट ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा। पण आमी दुर्लक्ष करता आणि आमी स्वता जावन वचनात चडशी डॉक्टरा कडेन। सांगचें पडटा तपासणी करून घेयात, आतां वय जालें हें जालें म्हणून आमी सांगतात आणि डॉक्टरा कडेन वचा 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 म्हणून सांगचें पडटा। पूण आतां अशें ना की बाबा 50 वर्सांचो जालो म्हणूनच डॉक्टरा कडेन वचपाचें ना। आतां 25 वर्सांचो भुरगो टील 50 वर्साचे भुरगे 50 वर्सां जाय म्हणसर पर्यंत वचचें लागता। आनी ही गरज आसा कित्याक आमी पळयता की चडशीं सगळीं दुयेंसां सगळी लायफस्टायल बदलिल्ली आसा। चडशे सेडेंटरी लायफस्टायल म्हणटा आमी, चडशे व्यायाम करनात, चडशे मोबायलाचेर आसतात, ऑफिसान बसून कामां आसतात, म्हणजे कंप्युटराचेर कामां आसता म्हणटकच व्यायाम बी कमी जाल्ला। पयलीं जशे आमचे जाणटे जे व्यायाम करताले, शेतांनी काम करताले, तितले तांचे आमी पळयताले की तितले हे सगळे डायबिटीज म्हणा, प्रेशर म्हणा, हे सगळे तितले नासतिलें जे आतांचे आमी भुरग्यांनी पळयता आनी यंग भुरग्यांनी पळयता की 25 वर्सां जालीं की हे सगळे दुयेंस आमी पळोवपाक लागता। कित्याक सगळी मनशाची हांगा ह्या दिसांनी लायफस्टायल बदलिल्ली आसा। चडशे व्यायाम नासता, डायट्रीचेर तितले आमी लक्ष दवरनात, म्हळ्यार तळिल्लें खावप, चॉकलेटी खावप, गोड खावप हें सगळें जास्त जालां आनी व्यायाम कमी जाला म्हणटकच दुर्लक्ष जाता। आनी ल्हानपणा पसून आमी पळयता की वेगळे वेगळे हे प्रेशर जावनी, डायबिटीज जावनी ल्हान ल्हान भुरग्यांक पसून आमी हें सांपडटा। म्हणटकच ही गरज आसा की आतां आमी प्रिवेंशन करपाक जाय।